Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 735 हे बिल दिला. जितले युनिट आहा तितलेच इंटू 25 केला. 16 युनिट जे आहा तेंच्यांनी फ्री वॉटर म्हणटात तेय ना. प्लस ट्राफीक रूल आहा अप टू 10 ट्राफीक रूल तेंचे अशें आहा. हांव सांगता तुमकां पळया. डोमेस्टीक कंज्युमर 15 युनिट अप टू 3.5, 16 to 25 युनिट 9, and 26 to 50 15 युनिट, and above 50 25 युनिट. हो जो ट्राफीक युनिटचो जो तेंचो कॅल्क्युलेशन आहा तेका तेणी 0 दाखयला. आनी सगळे टोटल 25 युनिट इंटू 25 अशें केलां. म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन ना, प्लस म्हयन्याच्या म्हयन्या बील दिवपाक जाय आसलें तेंय ना. म्हणजे हे कोणाचो हांगा फॉल्ट आहा? आमचो फॉल्ट काय गव्हर्मेंटचो फॉल्ट? हे तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. अशें जर प्रत्येकाक जर बील दिलें जाल्यार तें कशें जातलें? एक्चुअली एवरी मंथ डिपार्टमेंटान बील हाडून दिवंक जाय. तुमकां कितले दिसाचें बील येयला? हे 51 दिसाचें आहा. म्हणजे 2 म्हयने जाले. आनी तशेंच दिता 51, 41. पयलींचे बील आहा ते 41 दिसांचे. म्हणजे तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे सादारणशे जे तुमचे जे युनिट कंज्यूम जाले ते जर एका म्हयन्याचे जर असले जाल्यार तुमकां इतले बील पडचे नासले. दोनूय म्हयन्याचे ऍड केला म्हणून तुमकां चड सुबेज बील जाला. पयलीं तुमकां कितले बील येतालें रेगुलर? म्हाका 1000 1000 बील येतालें. 1000 किंवा 1000. आनी आतां तुमकां जे न्यू बील येयला ते कितलो अमावंट आसा? न्यू बिलाचो सादारण अमावंट 3871 आहा. म्हणजे हेतूर फक्त 1100 म्हणजे हांव कालच्या म्हयन्याक भरूंक ना. चुकी इंटरनेटान कितें मिस्टेक जाल्या आनी उरलें. वांते 70तल्या 4 वाड्यांचेर फाटले 3 दीस उदक ना म्हूण थळाव्या PWD कडेन पावले. टँकरान तरी उदक धाडात म्हूण लोक मागता. कितें जालें? कितें म्हटलें? आं सांग कितें प्रॉब्लम सांग. ना लास्ट टायमूय तुवें सेम केलें. कितें प्रॉब्लम सांग. लिसन ना सांग कितें प्रॉब्लम तो सांग. तेंचे आतां रिप्रेझेंटेशन दिता न्हू. हय दितना म्हाका फोटो जाय न्ही. आनी थंय आमकां उदक ते टाकयेन सांठोवन आमकां एक मड्डी वाडा, पेयकर वाडा आनी कडमगाळ म्हणून थंय येता. ते आतां आमकां 3 दीस जाले आमकां उदक ना. आनी लोक सगळे जमोन येता आनी आमी पंच आसल्या कारणान लोक येता आनी आमकां विचारता. तेन्ना आमी हांगासर कितें फोन करून सांगलें समज आमकां टँकर धाड हे धाड म्हणून ते आमकां सांगता टँकरी ना, हें ना, आमच्या कडेन टँकर ना. तुमकां आतां आमकां एप्लिकेशन हाडून दी म्हणून सांगलें. आमी थंय फोन केल्लो आमकां आतां एप्लिकेशन हांगा वचपा हाडून दी म्हणून हांव हांकां घेवन येयला. सादारण 3 वाडे. घरां कितलीं आसतलीं? 200-300 साधारण 300 घरां. 300 घरां हें उदक पावा. ते टाकीचे दोंगरवाडा टाकी म्हणटात ते 3 मड्डी वाडा, एक कडमगाळ आनी पेयकार वाडा. 3 वाड्यार हे आनी दोंगरवाडा. मागीर गांवकार वाडा सावर्डेकर म्हणटा थंय. म्हणजे 4 वाड्यांक हें उदक ऑलरेडी पावा. आनी तें आतां उदक सुद्दां येताना आमकां कशें येता, एक समज अर्दे वर सोडलें जाल्यार तूं एक कळशी एक सादारण एक ड्रम कोणाचो भरना आनी रोखडेंच उदक बंद जाता. त्या कारणान लोकांक रांदतलो सुद्दां जाल्यार उदक मेळना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.